गेले जाल्यार ते एकट्या भुरग्याक हांगा पडलेले पहिले, एकट्या भुरग्याक थंय पडलेले पहिले. इतके लोक ताका पळयतात बाबा, कोण उखलून घालपाक पळयना ताका. एम्ब्युलन्स रावला, एम्ब्युलन्स केन्ना टायमार पावला. पुलीसवाले हांगा रावून सुद्धा कोण काय करपाक येना बरें, फक्त ट्रॅफिक क्लियर करता. तो जितो असलेलो भुरगो आतां गेलो तो. हे मनीस पण हांगा आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर्सवाले बी कितें करताले. आतां आमी टू व्हिलर चोडवाक कितें करतली. तुमी दादले मनशां मरे, थंय हात उखलपाक सुद्धा दवरपाक तांकां त्रास जाता. पुलीसवाले कितें करताले. अशेंच मनीस वयता खबर आहा, मनशाक कांयच ना रे. सोडून दी. ट्रॅव्हल्सून येतालो वयल्यानसान 2 जाण पडलेले भुरगे. खंयच्यान पडले? आता हे वयल्यान पडले म्हणटा, तेंचे बायक बी आहा थिंगा. आणि तो वयल्यान पडटा आसतना तो सारको ते तकली फुटून रगत व्हांवपाक लागलो. आणि एक तो आहा तो थिंगा साडी पडून ताका साडी काडून दवरला आणि तेजो रगत सगळो भोंवतालो. म्हणल्यार तो मातसो आसलो वयल्यान पडला तेन्ना. पूण आतां सद्या तो आतां एम्ब्युलन्स येताना तो म्हणपाक लागलो चॅक केलें जाल्यार तो एक हे जालो. हय. आतां तो दुसरो तो सारको अनकॉन्शियस आहा. तेजे कांय मुवमेंट ना, तेजो हातूय मोडलेलो आहा. हे इन्सिडंट जाता जावन एक चड 10-15 मिनट जाल्ली आतां. आसा येतालो MS कॉलेजी कडल्यान येतालो. हय न्हू कामाक वचपाक. तर सडनली वयल्यान 2 जाण पडटा ते पयल्यान फ्लायओवरान वयल्यान पडले. पडटा मागीर ती गाडी रावयल्यान सायडीक. पळयत जाल्यार मागीर एम्ब्युलन्सान फोन मारले, कोणूय गाडयेर घालपाक रेडी ना. कितें करतलें. जिते आहले तेन्ना? हय जिते आहले. वयल्यान पडटा तेन्ना हांवें पळयलें लायव पळय. आनी हेल्मेट घातलेले ताका तकलेक कांय जावंक ना. दुसऱ्यान हेल्मेट घालूंक ना न्हू, तेजे पडले तशेंच ब्लड येवपाक लागलें तकलेक. हे जालो, एक्सपायर्ड जालो ना, सांगपाक शकना आमी, कशें सांगतले काय सांगपाक. ऊपर से लड़का लोग 2 लड़का लोग ऊपर से नीचे गिरा. गिरने के बाद एक हेलमेट पहना था, एक बिना हेलमेट पहना था. उसको मार पड़ा, इतना खून निकल गया. सब लोग वीडियो काट रहा है. कोई एक गाड़ी में अकेले जाने वाला कोई नहीं है. सिर्फ बात बड़ा करने वाला लोग. इतना टैक्सी इधर, एक टैक्सी में कोई भी जाता वो लड़का से बच सकता था. पुलिस वाला था इधर? पुलिस वाला उधर था, वो लोग उधर था. बोलो एम्बुलेंस को फोन किया, बहुत एम्बुलेंस को फोन किया, क्यों नहीं झूठ बोलेगा, बहुत लोग फोन किया. लेकिन कोई डाल के लेके जाने वाला कोई नहीं. इससे बात करने वाला बात बोल रहा है. क्या बोलेगा, अकेला गया और फिर भी अगला फ्रैक्चर है.